वास्को अपरॅम्पाचें काम सुरू जाल्ल्यान एफएल गोम्स रस्तो 6 म्हयन्यां खातीर बंद आसतलो। मजगतीं ह्या काळांत प्रवास करतल्यांक थोडी भोव कळूय सोंसची पडटली, मात फुडारा खातीर हें काम गरजेचें आसा। हें काम जातकच शारांत अवजड वाहनां घोळची ना म्हण वास्कोचो आमदार दाजी साळकार उलयला। RDX खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। हे दोन आता आमगे रॅम्प जावपाचे उरले। हो एक अपरॅम्प उरला आनी हो एक 9 नंबर कनेक्टिविटी भायल्यान येतलो तो उरला। हे दोन जातकूच हेवी गाडयो म्हणटा त्यो सिटीन येवपाच्यो बंद। केन्नाच गरजूच पडची ना हेवी। सो दीस इज वास्कोकारां खातीर बरें न्ही। हो जालो एक रॅम्प, डायरेक्ट गाडयो भितर गेल्यो, भायर तेवटेन भायर गेल्यो। सो सिटी इज टोटली डिकंजेस्टेड। इतली वर्सां पळय आमी सोंसताले तें काबार जालें। आमी आतां केन्नासून मायनींग चालू आसा तेन्ना पसून हांगच्यान सिटींतल्यान रस्ते वतात, कितलेशेच लोकांच्यो जीव गेले हातूंत। टेम्पररी इनकन्विनियन्स फॉर परमनंट सोल्युशन एकदां जालें की परमनंट न्ही। आमचें अशें आसता, आमी चिंतता आमी सदांच चड कितें जातलें। जेन्ना टॅक्निकल मनशान उलयलें जाल्यार सेपरेट आशिल्लें, तें टॅक्निकली कळटा। हांगा टॅक्निकल मनीस येवन आमचे वास्कोचे 2 इंजिनियर्स जे ब्रिजीस करतात, माधव कामत, दिलीप कामत, हांकां हाडून आमी दाखयलें, सगळें केलें। आमकां एकूच भंय आशिल्लो कितें, मस्जिदा कडेन एखाद्रे ब्लॉक बी जात काय म्हणून। सो तोय बी एक रिस्क नाका म्हणून आमी मिनिस्टरा कडेन उलोवन, तांचे कडेन ऑफिशल्सा कडेन उलोवन तो फुडें हाडलो। आनी आतां म्हाका दिसता कसलोच प्रॉब्लेम आसपाना। अपरॅम्प एक म्हाका दिसता अपरॅम्प जे कॉलम्स नासतले ते अरावंड 100 मिटर पसून आसपाना। सो 100 मिटर थंय पसून 5-5 मिटर मेळटा। सो बाकीचे सगळ्या कडेन 6-7 मिटर 5 मिटरा वयरूच आसतलें। सो म्हाका दिसता लोकांनी भिवपाची गरज ना, नाल्यार काळजी करपाची गरज ना। आमकांय तितले काळजी आसा म्हणून आमी परत येवन हांगा 2-3दां आमी चॅकींग केल्यो। PWDचे प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराक पळयलो, सगळ्यांक आपोवन हें केलें। एकदां जालें न्ही, मागीर लोकांक कळटलें कितली सुविधा आसा ती। जेन्ना मार्कींग स्टार्ट केलां, बंद केलां आनी 6 म्हयने हांगा काम चालू उरतलें। तांकां नोव्हेंबर-डिसेंबरा भितर हँडओवर करपाक जाय तें। म्हाका सगळ्या लोकांक इतलेंच सांगन दिसता की हें जें आज काम आसा दीस इज टेम्पररी। परमनंट सोल्युशन मेळपा खातीर हें एक टेम्पररी आमी एक ब्लॉक, म्हणजे काम चालू आसतना ब्लॉक जातलें। आनी त्या खातीर सगळ्या लोकां कडेन मागता की मातशें इल्लें पेशन्स आसचें म्हणून। म्हाका इतलेंच सांगन दिसता की आज आमी जुवारी ब्रीज पळयलो, नाल्यार खंयचेय ब्रीज बांदता, खंयचोय डेव्हलपमेंट करता पळय, थोडो लोकांक त्रास जातात, पूण ताजें जेन्ना आमकां परमनंट सोल्युशन मेळटा, म्हाका दिसता लोकांनी मातसो इल्लो कळ सोदची। हांव म्हणटा की इट वील बी व्हेरी इजी। आमी कॉम्पॅक्ट आसा, वास्को इज व्हेरी कॉम्पॅक्ट। आमकां आनी खंयच्यान हें घेवपाक चान्सीस ना। सो आसा ते रिसोर्सीस, आसा ते इन्फ्रास्ट्रक्चरा भितर आमी तशें मॅनेज करतले। आमी पुलीस थंय घाल्या वेवस्थीत आनी आमी प्रेस करतले की जाता तितले बेगीन हें काम तुमी अपरॅम्पाचें करचें। पार्किंग आनी बाकीची कशें कितें ह्या फूल स्ट्रेच तुमी पळयलो न्ही, हांगा केन्नाच आतां पळया तुमी पार्किंग म्हणटा तें केन्ना नासता हांगा। ह्या रोडार हांगच्यान ते महाराजा हॉटेल पर्यंत केन्नाच पार्किंग नासता, दोनूय रोडांचेर। सो पार्किंगाचो इश्यू जातलो काय ना। हांगा पळय फूल एम्प्टी आसा पार्किंग। लोकांक पार्किंग करपा जाय जाल्यार पळय हो फूल स्ट्रेच आसा। सो हे पळय कोण सांगता पळय पार्किंग जावपाना, दीस इज म्हणजे फक्त दिशाभूल करपाची। हेवी व्हेकल्स आसा त्यो वयल्यान वतल्यो, सगळ्यो हेवटेन वतल्यो, बाकीचो सगळो नॉर्मल आसा। आतां हांगच्यान पळय खंयच्यान येताल्यो गाडयो त्यो आमी थंयच्यान महाराजा कडल्यान भितरल्यान डायवर्ट केल्यात आनी त्यो अश्यो वतल्यो। आमी गेमनाक आनी तांकां सगळ्यांक प्रेस केला नॅशनल हायवेक बी, जाता तितलो बेगीन आमी हें ओपन करचें म्हणून। आनी जेन्ना पळय ओपन जातलो, आज तुमी पळय जुवारी पूल जाता आसतना नाल्यार अटल सेतू जाता आसतना कितल्या लोकांक त्रास जालोच न्ही। पूण आज तुमी पळया, तुमी आज 20 मिनटां भितर तुमी पणजे पावता। आमी सदांच बारीक चिंतपा येना, फुडलो विचार करून आमी सपोज थोडे निर्णय घेतले जाल्यार ताका सपोर्टूय तसोच आसपाक